Walk-in interview. Experienced candidate preferred. खंय भायर सरला? वतन खंय म्हण नेमकी नाका ते हांव एक इंटरव्यू कोतास तुमी आतां वाजिल ना पेपरान तो त्यांची त्या इंटरव्यू नाही मारे ते इंटरव्यू त्या फस्ट तू इंग्लिश समज शिक मागीर इंटरव्यू कस म्हाका गोतास हांव येता हांव एका मास्टर हे मिगेल मर्याद काडटात कोण बा आमगेल नेक्स्ट कॅन्डिडेट येस कम इन साइड अब्बा अय्यब्बा जायना बानी सुस्त जाला येस प्लीज टेक युअर सीट सुरवेक चमकून येवन सुस्त जाला ताजे टेक युअर सीट म्हणटास ह्या होंगे नो खंय वच्चे बा माय माय चेर दवराची खंय वतसत घेवंक ना सर तुम्ही सांगितलं ना टेक युअर सीट म्हणून ताका हांव चेर घेवन वता आशिल्लें अय टेक युअर सीट म्हणून बैसा ती म्हणून तुम्ही आता बैसा त्या सकाळ असो तुम्ही आता येताना सुस्त जाला म्हणलं कसं लागतं आनी कसं ना तुम्ही पेपरान तो वॉक इन इंटरव्यू म्हण दिला वॉक इन म्हळ्यार चमकून येवची ना हांव कितले दूर 10 किलोमीटर चमकून आयला सुस्त जायनाशी आनी कसं जाता तुम्ही आमचे गेल म्हणून म्हाका गोतस तुमगेल्या फाईल पळयला हांवें मात्र हें ऑफिस न्हय हांगा हांव इंग्लिशान तो उलोवचें हो जायता बा म्हाका इंग्लीश लायक येता हय बा इंटरव्यू म्हणटाना कळ्ळें म्हाका कितलें लायक येता म्हणून सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मे आय नो युअर गुड नेम मेगेल नाव लायकस म्हण तुमकां कशें कळ्ळें म्हाका अम्मा ते पंकजाबाई पांडुरंग प्रभू म्हण नांव दवरला मागीर व्हडली कोण जाता रे मेगेल बामणान ते आमगेल संप्रदाया प्रकार नांव चेंज करता नवा ताकाची म्हाका तारा बालू कामंत म्हण दवरलें म्हाका प्रितीन पुरा जनान पातोळी माय म्हणा पचे तुम्ही वरे पातोळी माय म्हणीत काय तोंदरे ना अयो राबयाचे माय हांव तुमगेले जाता निमगेल न्ही खाली तुमगेलें नांव निमगेलें वय वा त्याच्याला पातोळी म्हणा ती व्हड ना ओके माय सेकंड क्वेश्चन हाऊ ओल्ड आर यू एक्सपिरियन्स्ड कसं ओल्ड मेगेल मातन ते दोन देव केस असेल कुठे ओल्ड वा मागे एज खाली स्वीट 16 ना बा एक्सपिरियन्स म्हळ्यार रे म्हाका रांदप करून एक्सपिरियन्स आसा मागीर व्हडलीक जावन 2 वर्स नंतर चेडूं जालें तशें जावन तो चेडा पळोवंक येचो एक्सपिरियन्स आसा मागीर तुमकां आसना हेकडे तेकडेचे के पंचायतीक मारचे एक्सपिरियन्स आसा तितलेच अयो त्या निमगेल नाही माय हांवें तुमकां न्ही ऑफिसा काम करून एक्सपिरियन्स आसू म्हण निमगेलें हो त्या ना मग तुम्ही कसं नंतर एक्सपिरियन्स जावका म्हण ते न्यूजपेपरान दिनी ना तशी म्हाका कळ्ळी तें सो माय थर्ड क्वेश्चन इज सर तुम्ही कसं चूक केले का ना जाल्यार एक सांगचे वा तुम्ही क्वेश्चन पुरा आमचे गेला निमगो वेत वा तुम्ही दिग क्वेश्चन सांगल्यार म्हाका अर्थ जायना मुझे के इंग्लीश गोतोच म्हणलें माये ताका निमगेलें हां आसो आतां आमचे गेल्यान तूं निमगिता पळय हें लॅपटॉप पळय आमगेलें हें लॅपटॉपा मातशें तुमकां एक लोगो दिसता न्हय हें खंयचे कंपनीचे लोगो हो त्या वा ते कसं की हांगाच्यान पळयतना ऍपल म्हणके दिसता अर्ध खाल्लेला ऍपल ना वा हय अब्बा अर्ध केलें की फुल केलें की एटलिस्ट एक क्वेश्चनाक आन्सर करेक्ट दिलें आतां कोरोना वैरस हे माये कसा वैर पळयत आसात तुमी तुम्ही सांगले ना सर कोरोना वैर आसा म्हणून ताका वैर पळयता आशिल्लो हांव अयो वैरस म्हणलें न्ही वैरस म्हणलें हो वैरस म्हणाल वा वय कोरोना वैरस आसा मागीर कसं ना हां वय त्यांची त्यात कोरोना वैरस आसना आतां एक पंत तुमी आतां सिलेक्ट जालें म्हणलें का ते तुमी तुमगेले घरा दाखोवन अप एंड डावन करतात की एक हांगा क्वॉर्टर्सान रावपाक वेवस्था करतात ते अयो अप एंड डावन के घरच वयर सकल करका वा म्हाका कसं न्ही वयर सकल करचा अभ्यास ना माये अप एंड डावन म्हळ्यार तुमी डेली बसान तुमगेले गाडीन तो ट्रॅव्हल करतात की एका हांगाची क्वॉर्टर्सान रावतात ती म्हण निमगेला हो तशी वा जायत अप एंड डावन करता हांव माय नेक्स्ट क्वेश्चन वेर डू यू सी युअर सेल्फ 5 years डावन द लायन माये ते सकल कसं पळयत आसात तुमी हांगा पळयात त्या हांव ते लाईन खंय आसा म्हण सोदिता Oh my god. तुम्ही ताका सांग की डावन द लाईन म्हण सांगलें ना वा ताका हांव ते लाईन खंय आसा म्हण सोदिता आसा अयो रामा हांगा वयर पळया माये डावन द लायन म्हळ्यार 5 वर्स मागीर म्हणून हो तशी वा तुमकां शींच एक टेस्ट करच्याक तुमकां एक जनरल क्वेश्चन निमगीत हांव वॉट आर द एडवांटेजीस ऑफ लेडीज फिंगर हो त्या वा सुलभच क्वेश्चन लेडीज फिंगर असल्यार आसना वा आमी हाताक नेल पॉलिश आनी घालून घेता
आणि लेडीज फिंगर असले रे ताका रिंग घालयत आणि मस्त सगळं ॲडव्हान्टेज असं आयदन धरतात आणि सुलभ असं क्वेश्चन सुलभ असं अय्यो देवा तुमका हा मेगेल कंपनींत घेतला रे त्या अर्धशील ॲपलवर फुल खालतात की म्हणून हां असो आता एक लास्ट एक क्वेश्चन तुमगेला एक फाईल दाखया हक्कवर एक क्वेश्चन म्हणतावा ताजे बदलू एक फाईल दाखय म्हणे असेल कसन कंपनी की होय माये तशी निमगू काशील हांव तुमगेलो तो मेळणं हांव आशिल्ला कसा करचें कंदला रे फाईल एक तुम्ही लायक मेंटेन केला माये कीप इट अप हें कसं काम केलं तुम्ही कीप इट अप म्हणून सांगला मिगेल मात दडोंग गेलें यू आर फायर्ड हो फायर्ड म्हणतो असा म्हळ्यार म्हाका उज्ज घालता की म्हणून हांव घेवता हांगा तुकून